सर्मन प्रेझेंटेशन घडून हाडटात ग्लोबल गोंयचो आवाज. वाडो नांव आतां जालें व्हडलें, वायट बरें कितें तें समजूंक लागलें. मामा दाडान म्हाका मोगान वाडयलें. कांय चुडे म्हाका करूंक नासले, जायते ना सगळें हाडून दिलें. सदां सुखाचें म्हाका पायण्यान दवरयलें. आतां माम्माक दाडाची तकलेर अशें पडलें चिंतनाचें, कित्याक म्हज्या फाटल्यान लागता बिरें चेड्याचें. पूण हांव परवा करिना, वळोन पासून पळयना, कित्याक हांव बाई म्हज्या माय बायच्या मोगाचें. एकलो सामको म्हाका पळयत आसता, दोळे काळी नासतना म्हाका पळयता. हांव जाणा तो म्हजेर मिट्ट्यो मारूंक सोदता. हांव मिसाक गेल्यार फाटल्यान बसता, वळोन पळयल्यार म्हाका दोळे मोडटा. ताका पळयत जाल्यार म्हजें आंग शिरशिरता. आनी एकलो परतून परतून सायकलेचेर मारता वळटा. डिंग डॉंग करून काफीन वाजयता, पूण हांव ओगीच चलता. हांव काय ताका वळखना, पयसान आयला देव जाणा. हातान म्हज्या मेवो तो एक दीस पूण त्रासान घालता. पिरायेर अशें जाता मिसता, चेडो चेडवाच्या मोगान पडटा. काळजान भितर तांच्या उज्जो पेट्टा दिसता. उमकेच वेळार आपणाक मेव म्हूण सांगता, मागीर चेडू चेड्याक मेवोक वेता. सांपळ्यार मागीर माय बाईचो मार पडटा. असलें भुरग्यापण आमकां आनीक मेवतोले काय? परत मेवचें नासूक असले वाटोच आमची पिराय. वायट दीस तुमी सोडात, बरे देखीन वाडात, कित्याक आमी भुरगीं फुडाराची गिरेस्तकाय. ओय आमी भुरगीं गोराब्याची गिरेस्तकाय.